सांब पावलान एफेस घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. त्यापासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान येवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशे देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवोसो तशे एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान. एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सक्टां प्रास तो व्हरतो, तो सर्वा मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता. तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचे, थोड्यांक प्रवादी जावचे, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचे, थोड्यांक सभाचे गवली आनी शिक्षक जावचे देणे. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मोन्यारपण दिवचो ताचो शेवट. अशे देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गुंड जानवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटतां. एकवटून जाणटी जातां. जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णताचे बर्तेक पावतां. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. थंयचो मुखार चलत वेता जेसून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हणलें, ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे फातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवे पंक्तीर बसले. हें फारिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी फातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वोसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतार हे.